म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, आयज आमी व्हडा दोबाज्यान बागिवोंत आंकवार मरेची निश्कळून गोर्ब संभोवाची दोबाची परब आमी समोरमता. आनी तेच बरोबर ह्या दिसांनी आमी हांगासर आमच्या बागिवोंत फ्रांसीस शावेराचे लेरिकेचे दाखोवणेंत आमी वांटो घेता. आनी ह्या निमतान ह्याचे परबे निमतान जो विशय आमच्या दोळ्या मुखार वा आमच्या कानार सादला तो म्हणल्यार वचात देवाच्या उतरा पोरमोणे जिविताचो प्रचार करात. गो प्रोपगेट थ्रू लायफ द वर्ड ऑफ गॉड. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, ह्या विशयाचेर आमी ल्हानसो एक नियाळ करुया. आनी एक नियाळाक आदार म्हणल्यार हीच वाचपांच आमच्या मुखार आमी घेवया. हांगासर ह्या पयल्या वाचपान जें उत्पत्तीचें पुस्तक हांगासर हें घेतलोलें आसा. देव सर्वेस्पर देव आदामाक उलो करून विचारता, तूं खंय आसाय, तूं खंय आसाय. आनी एक प्रश्न करता आसतना देव आदामाक म्हणूंक सोदता, हें तुवें तुज्या जिवितांत कितें केलें. देवान जेन्ना ताका रोचलो आनी सगळेंच ताच्या हातान घातलें, ताका एकूच सांगलें, हे झाडाचें जें खावंक जायना तें फळ तूं खायनाका. हो एक ताका हुकूम कसो दिलो. आनी हें आदामान आपल्याच्या जिवितांत मानूंक जाय आसलें आनी मानून घोडये चलतालो. पूण जेन्ना आमी पयले वाचपान पळयता ते भाशेन जेन्ना एव आमी पळयता ती आदामाक म्हणटा, हें आमी फळ खावया. आनी हे भाशेन दोगांयनी ती पातकान पडटात. आनी जेन्ना देव हो प्रश्न करता, तूं खंय आसा, तेन्ना आदाम म्हणटा, म्हाका तुजी लॉस दिसता, कित्याक हांव विंगडो आसा. पातकाक लागून हांवें तुजे विरुद्ध हांव गेलो, तुजे सरशिल्लो हांव पयस गेलो. तेन्ना देव ताका परतून विचारता, हें तुका कोणें सांगलें. आनी तेन्ना तो बायलेक बोट दाखयता आनी बायल सोरपाक बोट दाखयता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, जरी तर हेंच दृश्य आमी पळयत जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमकां मारयेची खबर मेळटा. हांगासर देवान विचून काडलेली एक वस्तुरी सोरवें गाब्रिएल दुताक देव पाठयता आनी आपल्याची येवजण कितें आसा ती ही वस्तुरेक उक्ती करता. आनी जेन्ना आयकून ही वस्तुरी थोडी भोव घुस्पोता, अजापाक सांपडटा आनी ती म्हणटा, हांवें म्हज्या जिवितांत कसलेंच पातक करूंक ना. आनी तेन्ना हो बोडवो म्हणटा, तुका देवा लागीं व्हड गिफ्ट देणें फावो जालां. हें देवाचें देणें, तूं ताच्या पुताची आवय जावची. आनी तेन्ना ही बागिवंत आंकवार मारी हेच देवाच्या उतराक वयकार दिता. वय म्हणटा, तुज्या उतरा पोरमोणे म्हजें सवें घोडो म्हणटा. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, आमी पळयत जाल्यार ह्या तिनूय वाचपांनी, जावं पयलें जावं शुभ वर्तमान जावं दुसरें वाचपांत, पयले वाचपांत आमकां आदाम आनी एवेची खबर मेळटा. हांगासरूय बी देव वेता, तांकांय देवान विचून काडलेली आपल्याचें सगळें फुडें व्हरूंक, आपल्याचे येवजणेक ती मुखार सरूंक. देवाच्या उतरा पोरमोणे ताणें जिविताचो प्रचार करूंक जाय आसलो. पूण जेन्ना ती पातकान पडटात, हेच देवाच्या उतरार ती आड वेतात. दुसऱ्या वद्दान आमकां बागिवंत मारिया दिसती पडटा. उतरा पोरमोणे ती चलताली, जिविताचो प्रचार करताली. देवाचें उतर आपल्याच्या जिवितांत तिका वयर आसलें आनी हाकाच लागून देवाच्या उतरा पोरमोणे तिणें आपल्याचें जिवीत मांडलोलें.
म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आमकां दुसरें वाचप म्हणटा ते भाशेन संवसार सोरचे आदीं देवान आमकां क्रिस्ता सोबें विचून काडल्यात. आमकां सगल्यांक विचून काडल्यांत. आदाव एवेक विचून काडली, मारेक विचून काडली, आमकां सगल्यांक विचून काडली. कितें करूंक? आपल्या उतरा प्रमाणे आमी दर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत आमी खंय आसूं, घोडे आयज आमी हे सुवातेर आसा, पवित्र सुवातेर, मागीर घोडे आमी भायर वेतेले, फिर्यांत आमी वेतेले, आमच्या कुटुंबांत आमी वेतेले, आमचे समुदायांत आमी वेतेले, समाजांत आमी आसतले, आमचे कोचेरींत आमी आसतले, आमच्या शिकपाच्या जाग्यार आसतले, घोडे आमच्या वावर धंद्याच्या जाग्यार आमी आसतले. हांगासर देव दर दिसाक म्हाका कितें सांगता ते प्रमाणे आमी जण एकल्यांनी आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी तीच परी आमच्या जिविता वरवीं तेच देवाचो प्रचार करूंक आमकां आपयता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, देवाचें उतर दर दिसाक आमच्या कानार सादता. दर दिसाक देव आमकां उस्कायता. आमच्या जिवितांत आमी चुकता तेन्ना एकामेकाक बोगसूंक, मोगान आमी चलूंक, एकवटान आमी रावंक. भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेरान आपल्याच्या जिवितांत हेंच केलें. आपल्याचो गांव देश सोडून येवन तेच देवाच्या उतरा प्रमाणे दुसऱ्या ओनोडिक्की गांवांत तो येयलो आनी हेच देवाच्या उतराच्या उजवाडान जिविताचो प्रचार ताणें आमच्या गोंयांत आनी दुसऱ्या सगल्या स्वातांचेर ताणें केलो. आयज आमकां दर एकल्याक उलोवप, आमी क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता, आमकांच आमी प्रश्न करुया. आमकां देवान विचून काडल्यांत. देवान आमचे जण एकल्याचेर शिक्को मारलेलो आसा. देवाचे उतरा प्रमाणे आमी जियेता काय? देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या जिविताचो प्रचार आमी करता काय?